हे आमगे बिझनेस आमगे सासमाईचे बिझनेस हे जायते वर्सां आमी हे मार्केटांत आहाय आनी हे बिझनेस आमगे लक्की बिझनेस म्हणपा जाता आनी आमगे शॉप जायतो लोक आमगे शॉपार येता कित्याक आमचे सगळे भाशेन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आहेत आनी आमकडे जायते भशेन नुस्त्याची क्वॉन्टिटी आनी क्वॉलिटी वायज आमगे शॉप इज वेल नोन सो जायते थँक्स टू ऑल द कस्टमर्स कोण येता ते आनी तो आमगे शॉप जर तो चोयल जाल्यार हे शॉप 73, 74 आमगे शॉपार पारो आहा आनी सगळे भशेन नुस्तें आहा आनी आमगे गांवठी प्रॉन्स आहाय बांगडे आहाय आनी जाय तसलें नुस्तें आमगे शॉपार मेळटा चोयल जाल्यार आमकां विनिगर आहा आनी आमगेली सोललेली प्रॉन्स आहाय सगळे तुमकां रेंज आहा आनी हे सिजना आमी चडशे कित्याक वस्तू दवरताय कित्याक हो सिजन जायते कस्टमर ट्युरिस्ट वगैरे येताय आनी आमगे जायतो लोक जो भायर आहा आमगे गोंयकार बाब हे सिजना येताय आनी जायत्यो वस्तू घेताय सो बेसिकली हारे इज फेवरेट अमांग द गोवन कम्युनिटी आनी ते अशे बरे एप्रिशिएट करता की लोक आजून तो पारो आनी केसले मसाला बोमील बी जायते खावपा सोदताय सो हांव म्हणटा की हे बिजनेसान लोक कोण हार खावपा सोदताय ते आजून हाऱ्याचो उगडास करून ते शॉपार येताय आनी आमगे शॉपार चोयल जाल्यार तुका आख्खी आमगे रेंज चोयता तूं कितें ना म्हणल्यार अशें ना कितें जाय कसले रुची येयली आमगे शॉपार सगळें मेळटा सो हांव अशें समजता की सगळो लोक कोण येता तो आमगे शॉपार येयलो जाल्यार जायती बरी क्वॉलिटी प्रोडक्ट्स मेळटाले आमकां एक्चुली सप्लायर आहा आमगे कोलवासान सप्लायर आहा बेनावलीसान सप्लायर आहा आनी जायतीं वर्सां जालीं ते लोक आमकां सप्लाय कोताय बरे क्वॉलिटी वायज बरें नुस्तें आमकां दिताय आनी ते सप्लायर आमकां हाडून दिताय आनी आमकां कितें सुकोवंक मेळना जाल्यार आमी सुकयताय आनी मागीर आमी पॅकेट करून आमी शॉपार लायताय आतां जायते लोक आतां हिंग जायते घेवन वयताय आनी आतां पयलीं भाशेन ते कुरियर सर्वीस बी आतां सगळें फास्ट जाल्लें आहा कोणूय कस्टमर जो जाय तो येता जाय तें कितें आमकां फारीक करता आनी मागीर तो तेगे DHL कुरियर सर्वीस करून ती धाडटाय 8 days कितें लागताय इफ इट इज UK एन ऑल 8 दीस कितें लागताय सारकें डायरेक्ट डोर टू डोर मेळटा तुमी पॅक करून धाडटाय आमी ते मनशा कडेन हाडून इन्फॉर्म घेता आनी तो मनीस मागीर घेवन वचून पॅकींग करता आनी देन इट वील रीच आतां पुरमेता फेस्त आहा न्हू पुरमेता फेस्त तेका वयताय तुमी आमगे पुरपेता फेस्त एवरी इयर आमी वयताय आमगे व्हडलें शॉप आसा जायतो लोक जाणा आमगे शॉपार खंय कितें कितें मेळटा तें सो पीपल वेट फॉर अस दॅट वी वील बी कमींग आनी आमकां जो वस्तू आमी आतां घेयले जायत्यो वस्तू घेयले पुरमेता फेस्त चोवपाक की येता अशें म्हण आनी आमकां कितें गिराक जातालें होप सो इट वील नॉट रेन एंड देन वी आर लुकींग फॉरवर्ड फॉर द फिस्ट विनेगर आमी हांवें थिंगा पळयला ते तुमी घरा काडटाय आमचो एक मनीस आहा जो जायतीं वर्सां आमकां करून दिता तो घरा कडेन सावन तो बरी सूर बी पळयता खंयचे गांव बसून तो पळयता वचून पळयता आनी क्वॉलिटी वायज तो घेवन आमकां सप्लाय करता आनी जायतीं वर्सां जालीं तो क्वॉलिटी दिता म्हणून आमी तेका घेता इतलीं वर्सां आनी आमगे ती विनेगर बरी खपता कात मातशें पावसा भरून येता त्या दिसान कोणूय नासले मार्च एप्रील आतां चड येताय लोक कितकीत वताय लोक वताय पेडी वताय कोण बांगडे वताय डायना सोलये सुंगटां बोंबील चड दोडयारे खंयच्यान हाडटा तूं ते आमी बाणाल्या घेताय कोलवा आनी आंबेली आनी बोंबील बोमय भुमेच्यान येताय स्पेशल होय भायरसान बी लोक येता वता न्हू होय चड वताय भायले बोंबील चड घेवन वयताय डिमांड बरो आहा भुमीला बोंबिलान चड डिमांड कितलो हाडटा तूं जर एक्झाम्पल सांग म्हाका एक थोडो जर धरया 100 रुपीसाचो हाडटा आनी 100 रुपयाचो सोंपता सिजनाक एक्झाम्पल हाडटा तितलो सोंपता होय आनी मुखार तुका पिड्यार जावन गेला कितें मार्च एप्रील हय मागीर फेब्रेर बरोड पडटाय गिराक जायना ओके आतां मातशें गिराक आसा